नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावडेकर. 6 दशकांचो कारभार, डझनांनी मंत्री, शेकड्यांनी आमदार, कमोवन कमोवन कितें कमयलें. पाकल्यांचो कोयर अजून कामराच्या माथ्यार. शुअरिटी गॅरंटी इतिहास जमा, जाती काती पयल्या पानार. उखल रिणां जो तो तयार, वसुलीक मारामार गरीब निराधार. माय विकली, आवय फाटली, पूत गेले निर्फळ नेगार. व्हाळ आटले, पाट सुकले, रक्त शेळेंच फुडलें बोट मागल्या कुतार. सविस्तर खबरां दी. हेडलायन्स. वर्षाचे रीण 3000 कोटी. रिणार भरता रिणां जूर पावले 4-5%. सरकार भरता 8-10% रिणां. कोविडाचे निमित्त सुदीन रोहन दिगंबरान केलो अर्थीक बेशिस्तीचो पंचनामो. म्हादयचेर कसलोच घाळपण करचे ना, दबावा खाला येवचे ना, बागोवचे ना. मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेत उतर. कर्नाटकाच्या आक्रमकतेचेर विधानसभेत हुस्को. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची तयारी. सोनसड्याचे राजकारण. साश्टीत 7 बायोमिथेन प्लांट काय, सोनसड्यार 1. आमदार वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्र्यामदीं कोफुजांव. मुख्यमंत्री म्हणटात 10 फेब्रुवारी मेरेन प्रस्न तडी. गोंयच्या रेंवेच्या धंद्यार निर्बंध. भायली रेंव चोरयां गोंयांत. रेंव, स्टील, शिमिटाक उजो. रियल इस्टेट हाताभायर. सुदीन म्हणटा लक्ष घालात. मुख्यमंत्री म्हणटा इशू कोर्टात. दिल्लीतल्या धुमाकुळा उपरांत शेतकी फुडाऱ्यांचेर केशी. लुकआउट नोटीशी. पासपोर्ट जप्तीक एक्शन. आंदोलनाक गळटी. आंदोलकां आड थळावे आक्रमक. हायवे सोडून सुरू. 1 फेब्रुवारासावन स्विमींग पूल सगळ्यांक उक्ते. थिएटरांची सिटींग कॅपॅसिटी आसा तशी 100%. केंद्रीय घर मंत्रालयान 1 ते 28 फेब्रुवार मजगती नवी मार्गदर्शक तत्वां केली जारी. आणि 2020 गोंयांत कॅनॅबिसाची अवैध लागवड वाडली. चडशे रशियन गोंयकारूय लागवडीच्या धंद्यात. लॉकडावनाच्या काळात सगल्यो गतिविधी बंद. मात ड्रग्साचो धंदो तेजी. वर्सुकी रीण 3000 कोटींक तेंकलें. इन्फ्रा कामाक 600 ते 700 कोटीच. उरिल्ले आदली रिणां भरूंक येणावळीच्या खर्चात. जुराचे दर 4-5% पावले. सरकार अजून 8-10% जुराची रिणां भरीत आसा. प्लान 30% वयर वचना. सरकाराचे डेट मॅनेजमेंट, अर्थीक बेशिस्तीचो सुदिनान पंचनामो केलो. रोहन म्हणटा अर्थीक बेशिस्त लिपोवंक कोविडाचे निमित्त. दिगंबर म्हणटा नाका जाल्लो खर्च बंद करात. 1,000 crore you have taken, and what you have used is just 600 crore. Where the money gone? You just paid the loans, interest. ह्याच्याशिवाय काय ना. PWD सारख्या 40% सुद्धा कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही करपाक दिवना. तुम्ही अजून 7.5, 6.5 नाबार्ड लोन घेता. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियान पैसे घेतले. कितले घेतले? 54,000 कोटी HDFC बँके कडच्यान एट द रेट ऑफ 4.73%. तांकां कशें मेळ्ळे? तुमकां कित्याक मेळना? आमी आतां घर बांदता. हांवें जर 5 वर्सां पयलीं समज 10% इंट्रस्टान लोन काडलां, आमी स्क्वेअर ऑफ करप तें लोन. आनी आतां 6.5% परत घेवप. ह्यो गोश्टी केल्या. 4% इंट्रस्ट इज अ ह्यूज इंट्रस्ट. गृह आधार हांव उलयत ना, कारण ती स्किमूच कशी आसा सद्य परिस्थितींत ती मुख्यमंत्रीच सांगतलो. आनी लाडली लक्ष्मी आज 3 वर्सांनी तुम्ही अजून पेमेंट दिवना. तांकां भुरगीं जालीं. ती बेगीन करा. परत ना जाल्यार ती लाडली लक्ष्मी, तांकां भुरगीं जालीं, परत लाडली लक्ष्मी जातली. इन्फ्रास्ट्रक्चर, रस्ते जाय, लायट जाय, उदक जाय, सगळें जाय. पूण कॅपिटल बॉरोइंग्स घेता आनी लोन रिपे करता तेन्ना सरकार सामको वायट परिस्थितीन आसता हें दिश्टी पडटा. दिस टुडे हॅज बीन एक्सपोज्ड इन दीस रिप्लाय स्पीकर सर.
where the finance department says, sir, some loans have been taken to service previous loans. म्हणजे तूं आतां घेवंक लागला पयशे फाटले पयशे पे करपाक. ह्या सरकाराक कोविड हॅज बीन जो एडवर्सिटी जाता तातूंतल्यान ऑपॉर्च्युनिटी कशी करची ती ह्या सरकारान आमकां दाखोवन दिल्ली आसा. आनी दिस गेल्ल्या वर्सा जेन्ना बजेट पास केल्लें त्या बजेट स्पिचीचेर उलयता आसतना हांवें चीफ मिनिस्टराक एक एडवायस केली. हांवें ताका म्हणलें की तुजें बजेट येदें अशा पद्दतीचें आसा की तुका झारीतलो शुक्राचार्य जावचो पडटलो. आय प्रिज्यूम दॅट ही अंडरस्टँड्स वॉट आय मीन टू से. तूं जर तें बजेट सारकें कन्क्लुजनाक व्हरतलो, तूं जर तें सारकें मॅनेज करतलो जाल्यार झारीतलो शुक्राचार्य जाले शिवाय तुका पर्याय ना. कारण स्टेटीचें सिच्युएशन इज गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. Payment will start. ग्रॉस फिगर सांगला हांवें तुका. One good thing to solve central funds and any loan undi corrupt is good also, because 2022 your repayment starts of the previous loans also, which is the very big liability from this year. हांवें ह्याच वर्सा सांगला तुका. ह्याच वर्सा 22. आमकां पळय अंदू जरी आमी 2500 crores लोन जरी घेतले आसत जाल्यार कमिंग फायनान्शियल इयरान तितके लोन आमी घेवचे ना. निश्चितच रित्या हेज्याय पेक्षा मोठ्या प्रमाणात कॅपिटल एक्सपेंडिचर खातीर पयशे स्पेंड करपाची सरकाराची तयारी आसा. हे सप्लिमेंटरी डिमांड जे आसा हे पास करचे अशी रिक्वेस्ट करता हांव स्पीकर सर. म्हादयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेवन प्रधानमंत्र्यांक मेळूंक तयार. म्हादयचेर कसलीच तडजोड जावची ना. लक्षवेधी सुचोवणेक मुख्यमंत्र्याची जाप. गोंयची बाजू स्पश्ट मांडपाक मेळची, ठोस पुरावे दिवंक मेळचे म्हूण गोंयांत व्हीसी नाका इन पर्सन सुनावणी घेवची म्हूण खंय सुप्रीम कोर्टा कडेन मागलां. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हरचें म्हूण मागिल्लें. saying that the lawyers have given consent to Karnataka on their own. That means your lawyer has sold Goa. ज्या आदोगादांनी ऑलरेडी म्हादय विकलें तांच्या कडल्यान अपेक्षा करप काय ना हो प्रश्न पडटा. आणि हांव चॅलेंज करता गव्हर्मेंटाक, तुम्ही ही म्हादय परत डायवर्ट करून दाखया जें कितें चलना तें. हाचे पयलीं आमी गेला. when I was the chief minister, I had led a delegation to the prime minister. They were not forming the tribunal. We led a all party delegation. So chief minister should lead a all party delegation. कोण डिनाय कोना. विजयान सांगते भाशेन एडवोकेट काडपाक कसो एडवोकेट आमकां बिट्रे करून गेलो हॅज लेफ्ट फ्रॉम द पॅनल ऑफ दीस. आतां तो ना आमचे कडेन. पूण आमी तेका वी हॅव नॉट डिफिटेड आवर पर्पज बिकॉज ऑफ हीज डिसिजन. आमी पेडे जाल्यार ते सिजनल जेन्ना जून जुलय ऑगस्टांक ते नॅचरल फ्लो डायवर्ट करून आमची पाणी वयलोली आसा. आनी दॅट केम टू द नोटीस ऑफ दीस गव्हर्मेंट ओन्ली इन द इयर 2018. हें डायवर्शन जें स्ट्रक्चर बांदलां म्हणून आमी कोर्टान गेल्ले. इट वॉज सिन्स 2000 वर्सां. सो आयज आमकां दास्ती मेन आमकां इश्यू आहा. मेन इश्यू इज टू स्टॉप डायवर्शन. कित्याक आमी सुप्रीम कोर्टाक मागलें व्हर्च्युअल हियरिंगाचें जायना. वी हॅव टू शो लॉट ऑफ डॉक्युमेंटरी एविडन्स प्रुवींग दॅट इट इज डायवर्टेड. सो त्या पासून आमी फिजिकल हियरिंग मारलें स्पीकर सर. फिजिकल हियरिंग आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा टू प्रेजेंट ऑल दीस फॅक्ट्स एंड फिगर्स. सो त्या पासून प्लीज डू अंडरस्टँड that we have to united to see that to stop that seasonal diversion. आणि आमी तें थ्रू कॉन्टेम्प्ट पेटिशन आमी सुप्रीम कोर्टाचे नदरेक हाडला. तांच्यांनी सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय न मानता, म्हादई वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलाची ऑर्डर न मानता त्यांच्यानी जे आसा उदक जे ट्रान्सफर केलां ताच्या खातीर आमी जे कंटेम्प्ट पिटिशन घालपाक जाय, एक SLP फायल करपाक जाय. बाकीचे तेंचे ऑनगोईंग वर्क्स आसा ताज्या बद्दलूय आमी सुप्रीम कोर्टान फायल केलां. ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल तुमी जे म्हटलें की पॉलिटिकली हाज्या खातीर कितें करतले. आमी पॉलिटिकली वेळ पडला. आतां आमी सगळे जाण प्रकाश जावडेकर हांच्याय कडेन मेळ्ळे. हांव जलसंवर्धन मंत्र्यांक एकदां दोनदां तिनदांय मेळ्ळो. म्हाजे करस्पॉन्डन्स आसा. हांव होम मिनिस्टराकूय ह्या विशयाचेर मेळ्ळा. हांव प्रधानमंत्र्यांकूय ह्या विशयाचेर मेळ्ळा. जलसंवर्धन मंत्र्याची लेटरां आनी म्हाज्या एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट मिनिस्टराची लेटरां. पॉलिटिकली हेजेर खंयच अन्याय जावचो ना. बट एका लिगल वेन ज्या पद्दतीन आमकां न्याय मेळपाक जाय हो निश्चितच मेळटलो. आनी स्पीकर सर हांव परत एकदां सांगता, हय म्हाका म्हादई आई समान आसा. आय एम द रिकॉर्ड ऑफ द हावज. म्हणजे ह्या हावजाच्या हांव रिकॉर्डाचेर आसा. म्हादई म्हाका म्हाज्या आई समान आसा. आयजूय सांगता, हांव परत एकदां रिपीट करता. त्या खातीर म्हादई कडेन खंयसरूच म्हणजे राजकारणूय केलें वचना. आनी खंयसरूच कर्नाटकान जरी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें जाल्यारूय खंयसरूच कॉम्प्रमायज केलें वयचें ना. सांगता, राज्य आनी म्हादई ही म्हाज्या खातीर पयली आसा.
आणि ताच्या खातीर फाल्यां सकाळीं गरज जर लागलीय बी जाल्यार सगळ्या डेलिगेशन घेवन आयदर प्रधानमंत्र्यांक मेळपाचेय जरी आसत जाल्यार प्रधानमंत्र्यांक मेळपाक सुद्दां फाटीं पडचे ना आमी. सोंसोड्याचें राजकारण. साश्टींत 7 बायोमिथेन प्लांट काय सोंसोड्यार एक सेंट्रल प्लांट ताचेर कोफुजांव. कॉर्पोरेशनाचो साश्टींत 7 प्लांटाचो प्रस्ताव डीएमएत हुमकळ्ळा. आतां मंत्री मायकल म्हणटा 7 प्लांटा परस सोंसोड्यार एक प्लांट घाल्यार मडगांव, फातोड्ड्या, नावेली, कुडतरेचो प्रस्न सुट्टा. भायले भायर निर्णय चल्ल्यात म्हणून आमदार चाळवले. मुख्यमंत्री 10 फेब्रुवारी मेरेन प्रस्न तडीक लायता म्हणून सांगता. आमी पयले चिंताले की मारगांव, फातोर्डा आनी तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो गार्बेज जी जनरेट जाता डेली बेसीस वेट आनी ड्राय. मुगे नाल्लोली तुवें घालो ना कितें आतां तूं एश्योर दिता मुगे घालता म्हूण. हय हय थिंगासोर बरो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येतलो आनी आमचे कडेन जो सालिगांव कलंगूट प्लॅटोचेर जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा तसलोच आमी प्लांट घालूंक सोदता. पयलीं आमी चिंताले 7 प्लांट घालपाक धाकटे 5 TPTचे, पूण आतां आमी चिंतला की एकूच घालया म्हणून बायोमेथनेशन प्लांट एकूच घालया म्हणून आमी अशें डिसिजन घेतलेलें आहा थिंगा. आनी हे आमची जी रेमिडिएशन कंप्लीट जालें, रेमिडिएशन आमचें जें कंप्लीट जालें immediately we will show you the complete design of the plant. 5 तुगेले बायोमिथनेशन प्लांट घालता काय आर यू डुईंग वॉट सालिगांव प्लांट हेज डुईंग? लेट्स क्लियर इट. आणि इफ यू आर डुईंग दॅट प्लांट देर वॉज एन इश्यू ऑफ टिपिंग रेट्स. प्लीज रिमेंबर. सो आय एम ब्रिंग इट टू युअर नोटीस नाव ओनली. So now you clear to me whether you are doing bio tugele methanization or you are doing that plant. 7 बायोमिथेनेशन प्लांट्स सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान रिकमेंड केल्ली, आमी करूं ना. तुम्ही एक सायंटिफीक बॉडी म्हणटात, तुम्ही एक एक्सपर्ट बॉडी जे एक मिनिट तुम्ही डेडिकेटेड टू सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. तुम्हीच सांगले 7 प्लांट घाला. तुम्हीच आमकां सांगले तुमचे पयशे दिया. 14th कितें तें फायनान्स कमिशनाचे 30 कोटी रुपया तुका दिले. 47 crores टोटल. तूं लास्टाक आतां उठला, कोणाक सांगनासतना तूं आतां म्हणटा प्लांट जातले म्हणटा. स्पीकर सर एक प्लांट जातले म्हणटा. मुख्यमंत्री फायल क्लियर करता आनी फायल वता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर कितें म्हणटा की हे तुमगेलें न्ही म्हणून. म्हणणें कितें तशें जाल्यार देर इज ए हाय पॉवर कमिटी टू डील अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर. आतां मायकल बाब फाटीं आयलो, मिटींग जाली, मायकलान सांगलें 7 घालया. आज आमचे कडेन डिस्कस करूं ना, कांय करूं ना. मायकल हांगा उबो रावता आनी स्टेटमेंट करता 1 घालता म्हणून. कितें चल्लां कितें तुमचें? सर हांव कॅटेगरिकली सांगता की आमी 10 फेब्रुवारीच्या पयलीं ही हाय पॉवर कमिटीची मिटींगूय आपयता आनी तेजेर फायनल डिसिजन कितें आहा पळय न्ही हे थंयसर लागता. 2 मंत्र्यांचे भितर कितें आहा पळय केस लावन तें सॉल्व कर पयलीं. चिंता करूं नाका. ओबीसी महामंडळा कडच्यान घेतिल्ल्या आदल्या रिणांतलीं 12 कोटीची रिणां डिफॉल्ट, 2 कोटी बुडीत. सरकार आतां OTS काडटा. रीण घेतना सरकारी कर्मचारी शुअरिटी सक्ती रद्द करात, जूर रद्द करात म्हणून आमदारांचो नेट. मुख्यमंत्री म्हणटा तशें केल्यार रिणाचेर उदक सोडचें पडटलें. गॅरंटराक पर्याय दिता. केंद्राचे 3% वयर सरकार लायता ते 3% जूर उणें करपाचोय विचार जातलो. एक एकदां तांकां लोन दुसरे कडेन दिनात. अशे वेळार जे कोण नेवय पासून तर येवपाचे आसा हे बेनिफिटा लागून टोटल 21 कम्युनिटी OBCच्यो आनी एक SC यांची बेनिफीट तुमी पळयता हे लाखांनी लोक आसात. आनी तुमी लोन कितले लोकांक दिला आनी कितले जस्ट एप्लिकेशन पळय आसा तुमचे कडेन चड कांयच ना. म्हणून अशे वेळार तुमी हे लोकांक तुमी जे लोन घेवचो ना म्हणून गव्हर्मेंट सर्वंट दवरला. EDC डिपार्टमेंटाक 2% लोन आसा. ST डिपार्टमेंटाचो आसा. तातूंत क्रायटेरिया कितें आसा हो म्हजो प्रश्न. वॉट इज द क्रायटेरिया फॉर दॅट कॉर्पोरेशन्स? आनी ह्या बारीक लोकांक 6% 5% कित्याक हो म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. तिसरो, गव्हर्मेंट सर्वंट गॅरंटर आसचो अशें तातूंत म्हटलां काय कितें? तुमी केलां काय तें गव्हर्मेंट ऑफ गोवान केलां? म्हणजे लोन घेवपाक कंडिशन जे आहा जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसपाक जाय. एक गव्हर्मेंट नोकरी ना,
आनी नोकरी नासल्या कारणान स्वताचो धंदो करपाक जर गेले जाल्यार कंडिशन म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट कंपल्सरी श्युरिटी जाय हे फुलफील जायना. म्हाका दिसता सरकाराक एक मागणी आहा की तेजे बद्दल कितें तरी तेंच्यांनी प्रोविजन करचें. आणि ओबीसी म्हणना फुडें सादारणपणे लोक पहिले पळयता ओबीसी कॉर्पोरेशना कडेन. ओबीसी कॉर्पोरेशना कडल्यान आमकां कितें मदत मेळूंक शकता ह्या आशेन जेन्ना कॉर्पोरेशना कडेन वयता तेन्ना खंयसर जाय तसो सपोर्ट खूप 21 काय 22 सालाची खूप जुनी लोन आसा, खूप पयलीं घेतलेली. ते आतां सिनियर सिटीजन जाले, खूप पयलींची लिमिटेड टिक्क्या पुरती आसा. त्यांच्या खातीर एक वन टायम सेटलमेंट फॉर पर्टिक्युलरली फॉर दॅट पर्सन्स तितक्याच पुरते. इट इज नॉट फॉर द एंटायर स्कीम, फॉर पर्टिक्युलरली फॉर त्याच लोकां खातीर एक वन टायम सेटलमेंट स्कीम हाजो विचार ताजे प्रपोजल त्या बोर्डान जे रेजोल्युशन घेतला आणि बोर्डान रेजोल्युशन घेवन आमच्या कडेन धाडला तांच्या खातीरच वन टायम सेटलमेंटाची स्कीम गव्हर्मेंट विचार दिन आसा. तो सेटल करपाचो आमी विशय पळयता. दॅट इज अ वन थिंग. सेकंड तांचे म्हण दिल्लीत तोडफोड धुमाकूळ ट्रॅक्टराच्या धुडगुसा उपरांत शेतकी फुडाऱ्यां आड पुलिसांची ॲक्शन सुरू. कितलेशेच फुडारी फरार. हिंसाचाराचेर एक्सपोज जाल्या उपरांत शेतकी संघटनाचे एकामेकाचेर आरोप. हायवे खाली करात म्हणून दिल्ली हरियाणाच्या थळावे आंदोलकां आड आक्रमक. आंदोलनांतल्यान युनियनाची गळटी सुरू. पुलिसांच्या फुडाऱ्यांक लुकआउट नोटिशी, पासपोर्ट जप्त करपाची तयारी. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. पेडण्यां, फोंड्यां, धारबांदोड्या सारकेल्या वाठारांनी रेंवेच्या पारंपारीक धंदेकारांचेर निर्बंध आनी भायली रेंव चोरया गोंयांत. रेंव 6,000ची 15,000क तेंकली. स्टील शिमिटाकय उजो पेटला. रियल इस्टेट खर्च हाता भायर चल्लो. सुदिनान सरकारान लक्ष घालचें म्हणून इशू काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा रेंवेचें प्रकरण हायकोर्टांत आसा. कोर्टाची अधिकाऱ्यांचेर बडी पडल्या. ह्या विशयाचेर उलोवंक सोदिना. हो इशू मांडपाचो इतलो उद्देश आशिल्लो की सर्वसामान्य मनीस आज जर घर बांदता जाल्यार तो घर बांदूंक शकना. 7 क्युबिक मिटर जी रेंव आसा ती आज कमीत कमी 15,000 रुपया पडटा आनी ती बी चोरून हाडटा. हें अशें कित्याक जाता हो प्रश्न आसा. दुसरी गजाल आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट. बॉर्डरी वयल्यान रेंव गोंयांत येता मान्य, ती तुमी परमीट करा, सारकी परमीट करा, ती येवपाकूच जायना जाल्यार आनी त्रास जातलो. पूण गोंयच्या लोकांची जी रोजी रोटी आसा त्यांची परिस्थिती कितें. सावथ गोंयाची, त्यानंतर फूल पेडणे तालुका आसा, आमचो फोंडा तालुका आसा, धारबांदोडा तालुका आसा, हांगा रेंव भरपूर मोठ्या प्रमाणांत काडटाले आनी कोणूच हाजेर सिरियसली हो इशू घेना. आज 6,000ची रेंव 15,000नी पडटा आनी त्या खातीर कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन वाडत आसा. स्टिलाक जर म्हाका दिसता इट इज हायेस्ट लेवला पावला स्टील. कालूच युनियन मिनिस्टर बाब नितीनजी गडकरीन म्हटलां की स्टिला खातीर आमकां आनी कितें तरी पळोवचें पडटलें म्हणून. त्या नंतर सिमेंट 400 रुपया वयर पावले. सर्वसामान्य मनशान घर कशें बांदपाचो हो प्रश्न आज प्रलंबीत आसा आनी सरकारान हाजे कडेन योग्य दृश्टिकोनातून पळोवचें, ताचेर उपाय सोदचे आनी हे बेगिनात बेगीन करून जे कोण रेंवकार आसा तांकां आनी भायले रेंवकारां गोंयांत हाडनाका. नाजाल्यार नाशिकांक बी जशें जाता पळय तशी परिस्थिती गोंयांत जातली. कारण नाशिकांत दर म्हयन्याक एक खून जाता ह्या रेंवेच्या भानगडीक लागून. सो हे सगळ्यो गोश्टी कंट्रोल जर करतले आसत जाल्यार सरकारान योग्य निर्णय घेवपाची आवश्यकता आसा. स्पीकर सर, फक्त तांच्यांनी कन्सर्न रेज केला, झिरोवर मेन्शन आसा, बट सँडाचो विशय तेंच्यांनी मांडला. गोंयांतले कितलेशेच NGOs तांचेर केसी घालीत आसा. हे मॅटर हायकोर्टाक आसा. आमचे CS आनी बाकी सगळ्यांचेर स्ट्रिक्चर मारला हायकोर्टान. हो विशय आसा. त्या खातीर आत्तां ह्या विशयाचेर आनी कांयच उलयना.
निमाणे स्वातंत्र्य सैनिकांनी उपास फाटी घेतलो. 22 जानेरा सावन कांय स्वातंत्र्य सैनीक आनी तांच्यो फामिली आझाद मैदानाचेर उपासाक बशिल्ल्यो. भुरग्यांक सरकारी नोकरी जाय म्हूण मागणी. बुधवारा मुख्यमंत्र्यान तांची मागणी जाग्यार घालता म्हूण विधानसभेत उतर दिल्लें. ब्रेस्तारा बीजेपीचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन आझाद मैदानार वचून तांकां लेखी उतर दिलें. आझाद मैदानाचेर आमचे गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक आनी तेंची भुरगीं उपोशणाक बशिल्लीं. तेंच्या कांय मागण्यो आसल्यो. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी काल विधानसभेतूय सांगिल्लें आनी आजूय तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा की तेंच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो मागण्यो पूर्ण करतलो म्हूण ताका सांगिल्लें आसा. हांगा आज उपोशण फाटीं घेवपाक लागून तांकां रिक्वेस्ट केली. हांव खरोखरच स्वतंत्र सैनीक आनी बाकीचे जेंच्यांनी गेले 8 दीस हांगा उपोशण केलें तेंचे आभार व्यक्त करता, कारण तेंच्यांनी सगळ्यांनी आज पासून हे उपोशण मागीर फाटल्यान घेतिल्लें आसा. आमकां सरकारान तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उतराक सामकें तटस्थ रावन आयज हे लेखी आश्वासन आमकां आयज दिल्लें आसा. ताच्या खातीर आमी फ्रिडम फायटर्स तशेंच सगळ्या फ्रिडम फायटर्सच्या भुरग्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. 1 फेब्रुवारा सावन स्विमींग पूल सगळ्यांक उक्ते. थिएटरांची सिटींग कॅपॅसिटी आसा तशी 100%. केंद्रीय घर मंत्रालयान नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ही मार्गदर्शक तत्वां 28 फेब्रुवार मेरेन लागू. कंटेनमेंट झोना भायर सगळ्या गतिविधींक मान्यताय. कोविडाच्या काळात स्विमींग पूल लोकांक बंद केल्ले जाल्यार थिएटरांनी सरकारान सोशल डिस्टन्सिंगाक लागून सिटींग कॅपॅसिटी अर्दी केल्ली. वास्को बायणाचो वॉर्ड 12 मोजक्याच मनशांक लागून परत ओबीसी खातीर रिझर्व करून घेतात म्हूण थळाव्याचो आरोप. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ह्या वॉर्डांत जनरल कॅटेगरीच्या उमेदवाराक इत्सा आसूनय खंय वेंचणुकेक संद मेळना. इतलें जावन खंय वॉर्डाची अधोगती. ह्या फुडें लॉटरी वरवीं वॉर्ड रिझर्व करचो म्हूण खंय डीएमएक सुचयलां, तरी कांयच एक्शन ना. आयज आमी पणजे येयल्ले एक लेटर दिवपाक आमचे डीएमएक आनी इलेक्शन कमिशनाक की 12 नंबर जो वार्ड आहा मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी कावन्सिलाचो ते आमकां कळून येयला की तो ह्या वर्साकूय रिजर्व जातलो आनी रिजर्व करपाक एटेम्प्ट चालू आहा तेंचो. सो लास्ट 2 टर्म तो ऑलरेडी रिजर्व जाल्ले, लेडीज जाल्लो आनी परतून ओबीसी जेंट्सूय जाल्लो रिजर्व. आमी पयले एक पाटये थ्रू नीज गोंयकार पाटये थ्रून एक लेटर केल्लें ते इलेक्शन कमिशनराक केल्लें आनी इलेक्शन कमिशनरान मेल्विन वाजान डीएमएक फॉवर्ड केल्लें की आमी मागणी केल्लें लॉटरी ड्रॉ जावचो म्हणून. बट ते लॉटरी ड्रॉ परतून म्हाका एक रिप्लाय येयली आनी हेजी इलेक्शन कमिशनरान रिप्लाय केली मेल्विन वाजान की आमी डीएमएक फॉवर्ड केला, पूण आजून तेजो कांय निर्णय जावना. जाल्यार बाकीचे जनरल जे लोक आसा पळय तेंच्यांनी कितें करपाचें? तांकां फक्त वोटिंगेक वचपाचेच रायट, तेंच्यांनी वोटिंगेक उबे रावपाचें ना. हे एक दोन मनशां खातीर ते रिजर्व करपाक सोदता जाल्यार प्रत्येक फावटी तोच मनीस न्ही इलेक्शनाक बसपाक, दुसऱ्यांकूय चान्स मेळपाक जाय. म्हणल्यार लास्ट टायम आमकां दिपकान बरें मेमोरियल केल्लें आनी बोलें कितें आमी हें गार्डन बांदतले तें बांदतले हें बांदतलें, पण सद्या ती गार्डन जाल्लें आसा एक मसंडी सारकी. दोन 2020 गोंयांत कॅनबिस ड्रग्साची अवैध लागवड वाडल्या हें घर मंत्रालयान विधानसभेत दिल्ल्या जापेवेल्यान स्पश्ट जाता. चडशे रशियन आनी गोंयकारय ह्या कल्टिवेशनांत घुसल्यात हें ह्या डाटावेल्यान दिसता. लॉकडावनाच्या काळांतय सगल्यो गतिविधी बंद आसतना ड्रग्साच्या धंद्याचेर मात कांयच परिणाम जाल्लो दिसना. सरकार कॅनबिस ड्रग्साची लागवड वैध करपाचे प्रस्ताव घेवन बसला. मात दुसरे वाटेन गोंयांत पोरसू बागायती करून कॅनबिसाचे लागवडीक नेट. फाटल्या 2 वर्सांच्या तुलनेत 2020 गोंयांत कॅनबिसाचे अवैध लागवडीत बरीच वाड जाल्या. 2018 2 रशियन आनी 2 भारतीय धरून कॅनबिसाच्यो 4 केशी रजिस्टर जाल्यो. 2019 3 रशियन आनी 1 भारतीयाची धरून 3 केशी रजिस्टर जाल्यो. 2020 4 रशियन आनी 9 भारतीयांच्यो धरून 7 केशी रजिस्टर जाल्यो. 23 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 मजगतीं गोंय पुलिसांनी NDPS सकल 17 केशी रजिस्टर केल्यो.
जरी आदल्या वर्साच्या ह्याच काळाच्या तुलनेत 2020त केसीचो आंकडो कमी असलो तरी लॉकडावनात सगळ्यो गतिविधी बंद आसतना गोंयांत ड्रग्साचो धंदो नेटान चलतालो इतलेंच खरें. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप आनी जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.